आता गोयच्या पर्यटन संवसारात एक नवो ट्विस्ट आयला। पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर ही सर्त वाडत आसा। गॉड्स ओन कंट्री म्हणल्यार केरळान ह्या स्पर्धेत बलिष्ठ प्रवेश केला काय? पर्यटकांक थेट गोंयांत हाडपा खातीर केरळ सरकारान खाशेले पर्यटन पॅकेज सुरू करपाची तयारी चलयल्या। हाका लागून गोयच्या टॅक्सी वेवसायिकांच्या मुखार एक नवे व्हडले आव्हान आयला। ही नवी येवजण कितें आनी ताचो गोयच्या पर्यटनाचेर कसो परिणाम जातलो, पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट। आता गोयच्या पर्यटना सर्तीचे नवे ल्हार उबे जाल्या, कारण केरळ राज्य रस्तो येरादारी महामंडळान गोंयांत थेट पर्यटन सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला। हे नवे येवजणे प्रमाण पर्यटक पयली केरळ सावन कासरगोड मेरेन बशींतल्यान प्रवास करतले आनी मागीर खासगी लक्झरी एसी बशींतल्यान गोंयांत प्रवेश करतले। फकत प्रवास न्हय, पूण हॉटेल बुकिंग सावन पुराय भोंवडी वेवस्थापनाची जापसालदारकी केरळ पर्यटन उदरगत महामंडळाकडेन आसतली। 3 राती आनी 2 दिसाच्या ह्या पॅकेजीत गोयचे सोबीत दर्यादेग, युनेस्कोच्या दायज स्थळां आनी रंगीत नायट लायफ लेगीत अणभवपाक मेळटले। परवडपी दर आनी सोयीस्कर प्रवास हांचो मेळ घालून केरळ सरकार लक्झरी ट्युरिझमाकडेन व्हडले पावल उबारपाचे आसा अशें दिसतात। पूण ह्या नव्या उपक्रमाक लागून गोयच्या थळाव्या टॅक्सी वेवसायिकांचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। गोयच्या पर्यटन वेवसाय टॅक्सी सेवेचेर पयलींच वाद सुरू आसतना भायल्यान येवपी ह्या संघटीत टूर पॅकेजीक लागून आता सर्त चड खर जातली वय हे पळोवप महत्वाचे थारतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।